जाचें नाव गजाली मजा मागणं. नमस्कार, हांव मार्क सिल्वा. तुमकां सगळ्यांक माया मोगाचो येवकार. आयज आमचे मदें एक असलें तरणाटें आसा जे युट्यूबाचेर आनी टिकटॉकाचेर एकदम फामाद. तें डान्सिंगानूय फामाद आनी एक्टिंगानूय फामाद. तें दुसरें कोणूच न्हय पूण तुमचे आनी आमचे आवडीचे मफिना मोंतेरो. सो वेलकम मफिना आमच्या शोआचेर. आनी आमी तुज्या लायफाचे वयर, तुज्या युट्यूब करियराचे वयर, तुज्या टिकटॉकाचे वयर आनी तेच परी तुजें एक्टिंग आनी डान्सिंग जें तूं करता ताजे वयर आमी उलयतले. सो आमच्या ऑडियन्सांक आमचो पयलो प्रश्न जातलो, तुज्या लायफाचे वयर एक डीप ब्रीफ आमकां तूं सांगशी. तूं गोंयां वयचें, केन्ना लंडनाक आयलें आनी यू नो तेजे वयर. सो बेसिकली हांव पोंडा रावतां. लायक चडशे कोणाक खबर ना पोंडा खंय तें. सो आनी ओरिजिनली मुगे दादा हिंगा काणकोणचो, बट देन हांव पोंडा रावता बिकॉज मुगे स्कूल बीन थिंगासून स्टार्ट जालें. आनी हांव लंडनाक 2018 येयलां आनी रिसंटली जाता एशें. मागीर आमी फकत आम द ओनली चायल्ड मामा दादाले. सो या सो मामा दादान खूपच आपुरबाय केला चडूच. सो मफिना, आमी आतां दुसरो प्रश्न उलोवपाक आमी मुखार या आनी दुसऱ्या प्रश्नाचेर तुजो जबाब पळोवया कितें आसतलो पळय तो. सो लेट्स गो. टॅलंट 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 सगल्यांकूच टॅलंट आसता, पूण ते टॅलंटाचे सोदीक आमी वयचें पडटा. तुमकांय समज टॅलंट आसा जाल्यार सांगात म्हाका, मागीर आपोवया तुका आमच्या चॅनलाचेर. सो मफिना, आतां तुजें जायत्या चॅनलांनी काम केलां. सो एक चॅनलाचें तूं म्हाका नांव सांग आनी तुवें त्या चॅनलान कितें म्हूण काम केलां, कसले रोल्स तुवें केला, तेजे वयर थोडी म्हायती आमच्या ऑडियन्साक दी. ओके, सो आय हॅव जस्ट वर्क फॉर दीस. हांव फकत एकूच चॅनलाक काम केलां फॉर मार्क सिल्वा फिल्म, दॅट इज योर्स. आनी तितून हांवें मायचो रोल केल्लो. सो या फर्स्ट मायचो रोल केल्लो हांवें तितून. आनी या सो तुका जाणा ते भाशेन तुका चडशे रोल अशे मायचेच रोल पडटाय. आनी तुका जाय आसता हिरोइनीचे रोल, पूण चडशे तुजे रोल मायचे आसता. कित्याक म्हाका दिसता की एक इमोशन तूं क्रिएट करून हाडटा तुज्या रोलान. आतां म्हाका सांगशी, जेन्ना तुका रोल दिता, जेन्ना तुका डायरेक्टर एक रोल दिता, तेन्ना तो रोल तूं कसो स्टडी करता आनी तुजे कॉस्ट्यूम मॅनेज कशें करता, मागीर डायलॉग्स कशें मॅनेज करता, ते कशें तूं क्रिएट करता? बिकॉज मुगे मामा दादा ती खूब सपोर्टीव आहाय म्हाका. आनी लायक ती कितेंय जावं, लायक केसलो कितें कॉस्ट्यूम हाडपाक जाय जाल्यार ती म्हाका मामा हेल्प करता. आनी लायक इफ ती कांय सांगलें मातशी प्रॅक्टीस घेवपाक जाय, सो मातशी प्रॅक्टीस घे. इवन दादाय सपोर्ट करता खूब. फर्स्ट लायक तो मातशें हें जाता, ओके हें कितें करपा जाय, बट मागीर तो हें म्हणटा, ओके या तूं करता न्हू कितें, सो तें करीत राव फुडें. लायक कितें तुका सक्सेस मेळटा तेच फुडें. सो या इवन ही सपोर्ट्स मी अ लॉट. आनी कितें जाय आसता जाल्यार मामा दादा दोगांय, दादा केन्ना म्हाका ना म्हणना कित्याक हेका. इफ तें कितें जाय म्हाका दिलोलें, लायक तो हांव कितें मागता तें कोडे जाल्यार तो म्हाका डायरेक्ट सांगता, ओके घे. मामा जाल्यार म्हणटा ना आसूं हें कितें जाय तेका, तें कितें जाय, बट दादा केन्ना म्हाका ना म्हणना असो. आनी हांव कितें करता जाल्यार तेंगे फूल सपोर्ट आसता. इवन म्हगे फॅमिली जे गोंया आहा ती म्हाका खूब सपोर्ट करता. एनकरेजमेंट दिता. या खूब एनकरेजमेंट करता. आनी या तशें. सो आमचो दुसरो एक प्रश्न असोच आसलेलो की तुजी फॅमिली तुका सपोर्ट करता काय ना, तुजी नेबर्स, तुजे फ्रेंड्स तुका सपोर्ट करता काय ना. की जायते फावटी जाता की फ्रेंड्स आसता पळय ते क्रिटिसिजम व्हडली आसता. आगो मफिना तुवें असलो कित्याक रोल केला, तुवें बरो रोल करपाक जाता आसलो. जेन्ना तुका कोणें अशें म्हणलें जाल्यार तूं ताका रिप्लाय कसो दिता? हांव लायक एक्टींग न्हू तें आमगे काय, बिकॉज तेजेरू आमकां हें मेळटा न्हू मोटिवेशन आमगेलें. सो आमी जें एक्टींग करता तें लोकांक बरें दिसता, सो तेजेर आमकां मोग मेळटा. दॅट इज डिफरंट. आनी क्रिटिसिजम तें खूब आसता, सो तेजें लायक केअर करनासतना पयलीं हांव खूब हें करतालें. लायक आयज तूं लायक खूब चिंत्तालें कितें हांव एशें करता, लायक बिकॉज पयलीं म्हाका मुगे तकले येताल्यो इनसिक्युरिटीज खूब आसलेल्यो. बट देन जेन्ना हांव स्टार्ट करता कितें करपाक तेन्ना तकले येता न्हू तें, लायक कितें चिंततले लोक, सो तशें इनसिक्युरिटीज खूब आसताय. बट आतां म्हाका नाय, बिकॉज आतां हांव कितें करता सो जस्ट करता
सो या आतां टॉपीक मातसो युट्यूबाचेर सोन टिकटॉकाचेर डायवर्ट करुया. जायते जाण तुका टिकटॉकाचेर सोन वळखता. कितले फॉलोवर्स अशे आहाय तुका टिकटॉकाचेर? लायक नियरली 6,000 आसता. 6,000 फॉलोवर्स म्हटल्यार एक बरो पब्लिसिटी आहा तुका. सो हांवें तुजे जायते टिकटॉक व्हिडिओ पळयला आनी घोडे आमच्या ऑडियन्सांनी तुका जायते टिकटॉकाचेर पळयला आसतले. आतां एक इशू येयलोलो आसा, टिकटॉक वर्सीस युट्यूब. ह्या हेजेर तूं कितें म्हणूंक सोदता? तुजें पावल तर दोनी हेजेर आहा, तूं टिकटॉकानूय आहा आनी युट्यूबाचेर आहा. तुजो एडवायस, तुजो ओपिनियन कितें? मुगे ओपिनियन जस्ट लायक म्हाका दोनूय लायक जाता, मोस्टली युट्यूब. सो हांव टिकटॉक करता जस्ट म्हजे टायमपास एसता तो, लायक तेजेरूय आमकां कितें नॉलेज मेळटा इवन टिकटॉकाचेर. सो लायक कितें मोटिवेशनल टॉक्स आसताय आनी कितें आसता लायक क्रिएटीव आयडियाज आसताय. सो तेजे पळोवन तुका कितें करपा मेळटा. आनी युट्यूब जाल्यार सदां आहलोलो आनी इज द बेस्ट थिंग. लायक तेजेरूय बीन आमकां मोटिवेशन तेजे लायक 15 सेकंड्स आसता बट हेजे चड आसता. हय, सो तेजे चड नॉलेज मेळटा तेशी रादर दॅन टिकटॉक. But I won't like say TikTok is best or YouTube is best. दोन्ही best. Obviously, आम्ही लास्ट एपिसोडान जो आमचो जेराल्डा बरा जो एपिसोड आसलो त्या एपिसोडान पासून आम्ही टिकटॉकाचेर भासाभास केली आनी तेणें म्हणलेलें की दोन्ही स्किल्स, दोगूय क्रिएटर्स ते, बट टिकटॉकाचेर कितें आसता मागीर थोडे टायमाचेर आसता आनी युट्यूब चड व्हडलो आसता. आतां एक्टींग शिकपाक थोडी लोक वयता आनी थोडी लोक इनबिल्ड आसता एक्टींग. तुजें इनबिल्ड काय तुवें शिकला काय तुजें कशें एक्टींग तुज्या रोगतान येयलें तें? सो म्हाका एक्टींग लायक आहलोलें आनी या हांव गेल्लें क्लासीसा बिकॉज आमगे थिंगा इगोचेर थिंग सांगलोलें लायक एक्टींगा हें आहा म्हूण प्रोग्राम कितें अरेंज केलें म्हूण फादरान. सो मागीर मामान म्हाका सांगलें वच तूं बिकॉज ती खबर आहा म्हाका लायक आहा म्हूण. आनी तशें गेलें आनी मागीर हिंग येतो गो तुका मेळ्ळें. सो फर्स्ट हांवें गोंया आसतना आयज लायक युट्यूब चोयता न्हू, सो हांवें स्क्रोल कोत्तालें. सो म्हाका तुगे व्हिडिओ इंडियन्स तो फर्स्ट UK आहलोलो. सो हांव चिंत्तालें ओके हांव थिंग गेलें म्हणटरी म्हाकाय बीन जॉयन जावपा जाय. आय स्वेर हांव चिंतलोलें तशें. एन्ड देन मागीर हिंग गेलें म्हणटरी तुका इगर्जेर चोयलोलें. सो लायक ओके तो म्हाका. सो आमी लायक हांव पळयलोलो युट्यूब व्हिडिओ. सो म्हाका आय विश हांवूय बीन जॉयन जाता आसलें अशें म्हूण. मागीर आनी कितें तरी आहलोलें युथा तेका लागून जॉयन जालें. एन्ड मागीर एक कितें तरी सांगलोलें फादरान करपा एक्टींग कितें करपा जाय म्हूण. कोण कोण सिलेक्ट येतोली ती सांगाय म्हणलोलें. सो हांवें सांगलें ओके आय वॉन्ट टू जॉयन म्हूण. एन्ड देन मागीर तशें करून आय केम टू नो एन्ड देन मागीर एक्ट करपा स्टार्ट जालें. सो तुवें म्हाका लायक तितली हें नाहलोलें स्किल्स आनी हें एक्टिंगाची. लायक जस्ट लायक एक्टींग म्हणल्यार बेश्टें सिरियली आसता तशें पळोवन बेश्टें कोत्ता हांव. सो तितली हांवें. पूण तूं चडशें नेगेटीव रोल कोत्ता ओ इमोशनल रोल चड कोत्ता? कित्याक जेन्ना म्हाज्या तियात्रान तुवें लास्ट टायम केलेलें म्हणल्यार हांव जे तियात्रान डायरेक्ट कोत्तालो पूण बरयलोलो एंटनी दे बेतालबातीन त्या तियात्रान तुवें फर्स्ट तियात्रान पावल मारला दिसता म्हाका आनी तो भुरग्यांचो तियात्र आसलेलो. सो त्या तियात्रान तुवें इमोशनल रोल केलोलो मायचो. तुका घोडे डायलॉग बीन उगडास आसा त्या तियात्राचे? घोडे एक खंयचो डायलॉग उगडास ना म्हाका. ना? ओके ना. घोडे मागीर घोडे उगडास येयलो जाल्यार तुवें आमच्या ऑडियन्साक सांगपाचें. आतां जायते तूं कॉलेजीन शिकता आनी यू नो टायम मॅनेज करपाक मातशें डिफिकल्टीज आसता कित्याक शूट्स आसता ते आमी चडशे सॅटर्डे संडेचे घेता आनी सॅटर्डे संडे पासून आमकां केन्ना केन्ना काम आसता, कोर्स वर्क कंप्लीट करपाचें आसता. सो तूं टायम मॅनेज कशें करता? तशें करचें पडटा तें म्हाका लायक जाय. म्हाका स्टडी करपा जाय आनी एक्टिंगूय करपाक मोग आहा. सो लायक जाता लायक थर्सडे बीन आसता तुका सांगचो हांव लायक मातशें हें कर म्हूण लायक इवनींग टायम मातशें दवर म्हूण. सो इवनींग टायमाचेर येवपा जाता म्हाका लायक फूल टायम अशें. ओके. सो जेन्ना तुका टायम मेवता तेन्ना तूं एक्टिंगान तो टायम तूं एक्टिंगाक दिता. ओके. आतां डान्सिंग तुजें रोगतान कशें आयलें?
डान्सींग म्हगे पयलीं सन म्हाका ल्हान आसतना सन हॉबी आहलोली डान्सींग करपाची लायक म्हजी कजन ती डान्स करताली सो ते म्हाका आपयताले यो मार्टीन तूंय डान्स कर आपणा बरोबर सो मागीर तेका पळोवन मागीर तें करतालें सो तेका पळोवन मागीर म्हगेलें लायक म्हाका हें उमेद दिसताली डान्सींग करपाची सो आमगे फॅमिली सगळीं नाचताय सो सो एकदम बरें की तुका एकूच टॅलंट न्हू पूण जायते दुसरे टॅलंट आसा रांदता तूं घरा कडेन रांदता शिकता रांदपाक शिकता सद्याक सो तेय गोडे टॅलंट्स आमचे मुखार येतले ओके एक एडवायस आमच्या ऑडियन्साक आमचे यंगस्टर जे ऑडियन्स तुका पळयता तांकां तूं कितें दिवंक सोदता लायक केन्ना आपणाले जे इनसिक्युरिटीज दवरनाकाय लायक यू कॅन डू इट सो फाटी सरनाका आपल्या टॅलंटाचे सो ती तुगे टॅलंट दुसरी कितें म्हणटली ते तकले दवरनासतना जे लायक तुका ट्रस्ट दवरपा जाय तुगे हेजे लायक यू कॅन डू इट म्हूण सो या इनसिक्युरिटीज दवरून केन्ना आपणागे टॅलंट उडोवनाका विथाउट एनी इनसिक्युरिटी हय सारकें सो आमी मागता जे आमचे यंग ऑडियन्स आसा जे एक्टिंगान हुशार आसा जाल्यार तुमी समज भितर एक्टिंग दवरला जाल्यार तें भायर काडात तो हिडन टॅलंट भितरूच दवरूं नाकात भायर काडात आनी मुखार येयात आनी आमकां तुमी केन्नाय मॅसेज घालूंक शकता आमचो नंबर आनी ईमेल एड्रेस आमी डिस्क्रिप्शनान दितले तुका ओके सो आतां आमी घेवया एक रॅपीड फायर रावंड ह्या रावंडांत हांव तुका प्रश्न विचारतलो ते म्हाका डायरेक्ट आन्सर दिवपाचो फास्ट ओके शॅल वी स्टार्ट इफ यू गो एनीवेअर इन द वर्ल्ड where would you go fast सांगपा जाय Dubai okay your dream job I want to be a nurse your favorite hobby dancing and acting one thing that annoys you the most people disrespecting me okay what is your best feature the smile okay have you ever been in love yeah I did okay chocolate or caramel chocolate what is better certificates or experience okay so that was our what was that rapid fire round sorry so now let's go to special thanks is for DNC Studios Darren and Conroy and shout outs to AR69 vlogs please go and subscribe to their channel कोंकणीनूय सांगता AR69 vlogs so गोंयचो एक यूट्यूबर तुमी तेका वचून सबस्क्रायब करचो आनी SR Wines म्हणून आनी एक यूट्यूब चॅनल आसा तुमी तेका वचून सबस्क्रायब करूंक जाता रूट एक्स हो दुसरो आमचो सावथोलचो यूट्यूबर आसा तुमी तेका वचून सबस्क्रायब करूंक जाता आनी दुसरे शाउट आउट्स आमी दुसरे व्हिडिओन दितले सो पळयत रावात पळयत रावचे पयलीं मफिनाक आमी बाय म्हणुया मफिना तूं एकदम तूं आयलें आनी आमचो मुडूय तुवें आमकां चेअरअप केलो म्हणून तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या शोवान आयलें म्हणून तुका थँक्यू म्हणटा थँक्यू सो पळयत रावात गजाली म्हज्या वांगडा सीझन 2 विथ मार्क सिल्वा गजाली म्हज्या वांगडा गजाली म्हज्या वांगडा तुमची आड